Mrs. Sulakshana Sahu. Welcome, ma'am. She's involved in the Goa State Self-Help Group, an NGO, and we work closely with her at GCCI. She does a lot of help for all the self-help groups. I would also like to welcome our district governor, Rotarian Gaudish Zone, and all the members of our club and members of the press. So this function is to release the Revuelet, which is our monthly magazine. It's the insight of all the projects which our club has undertaken over so many years, and this is the monthly bulletin which we release. And I would like to tell you some of the projects which we are doing, which is a continuity project. We organize mammography and colposcopy camps. We've got state-of-the-art equipment at Rugnashray, and we've already conducted 2 camps. And ma'am, with your help, we would like to reach to all the rural areas in Goa, getting the ladies there and testing them, because breast cancer and cervical cancer is become a killer these days. There are a lot of cancers happening in Goa. We also do educational scholarships for girl students and women empowerment. So this is another one of our projects. We have also restored a lot of houses during the cyclone, the floods which took place, and we are also helping the government. Our club has decided we would do a house and help the government to get the new houses done. There's another project which I would like to talk about is we fulfill wishes of the terminally ill children through Make-A-Wish Foundation. So to see that joy on those children's faces, it's really nice. And they are in the last stages of cancer, and our members donate a lot of gifts to them, so we fulfill their wishes. So these are some of the things which our club is doing. It will be, of course, showcased in the bulletin today. It's over to you, sir. You're welcome. Yes. First Lady of Goa, Professor Srimati Sulakshana Sahu, the President of Rotary Club of Panji, Deveria, Sandra Bai, Secretary of the Club, Colleen, आणि तुम्ही सगळे जमिल्ले पत्रकार भाव. आज ह्या क्लबातर्फे एक बरोसो बुलेटिन रिलीज जातलो सुलक्षणाबाईच्या हातान. वो मंथली बुलेटिन आसता आनी सगळें एक म्हयन्याचें काम जे तांच्यांनी केल्लें आसता, बरें काम किंवा फुडें कितें लायनअप केल्लें काम, हें त्या बुलेटिना माध्यमांतल्यानूच लोकां पर्यंत पावता. सांगपाचें म्हणल्यार हांचें खरेंच कौतुक करनशें दिसता. ही 14वें अध्यक्ष आमच्या क्लबाचे, हांचे जवळ जवळ 22 क्लब्स आसात गोंयांत, आनी सेंड्राबाई 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिगुलर. आनी ताणें 1 जुलयाकूच ताबो घेतला. प्रत्येक अध्यक्ष आसता क्लबाचे ते 1 जुलया पर्यंत ताबो घेता, आनी 30 जुनाक तांची कार्यावळी 1 वर्साची काबार जाता. आनी इतकें काम ताणें घडोवन हाडलां लोकां पर्यंत. जशें कोविडांचेर तुम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांची बेड्स म्हण, किंवा ऑक्सिमिटर्स म्हणा, किंवा सिलिंडरची तांकां कॉन्सन्ट्रेटर्स, हे ह्या क्लबातर्फे जाल्लें आसा. तांच्यांनी एज्युकेशनल स्कॉलरशीप स्पेसिफिकली फॉर अ गर्ल चायल्ड. आमी कितें आमचो उद्देश आसा ह्या वर्सा एम्पावरींग अ वुमन हेल्पिंग अ गर्ल चायल्ड. कितें जाता त्या प्रमाणे, म्हणजे समजा एज्युकेशनान हेल्प करपा जाय तें भुरगें समजा ग्रॅज्युएट जायत जाल्यार यू मेक अ फॅमिली इफ यू एज्युकेट अ गर्ल. तो एक मुद्दो तांच्यांनी घेतला, आनी खुबशे भुरग्यांक तांच्यांनी एज्युकेशनल स्कॉलरशीप दिवन फुडें काडल्या. जशें तांणी म्हटलां, आतां मॅमोग्राफी मशीन्स तांच्यांनी इन्स्टॉल केल्या. हे 2-3 गोश्टी तांच्यांनी इन्स्टॉल केल्या. गेल्या वर्सा रुग्णाशायन दे हार्डली चार्ज एनीथींग. थंय एक लेडी रेडिओलॉजिस्ट येता, आनी थंय येत जाल्यार 200 रुपया कितें घेता ती प्रत्येक मॅमोग्राफी. भायर 1000 काय 1200 घेता. थंय जस्ट अ बेसीक कॉस्ट. म्हण आतां समजा कॅम्प करत, दॅट कॅन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी मॅडमी कडेन आमी विनंती करता की टेक द हेल्प ऑफ दीस क्लब. तुमच्या गांवा पर्यंत खंयचेर तुमकां जाय थंय महिला, सिन्स शी इज वेरी वेल एक्टीव मेंबर, आनी शी कॅन मोटिवेट पीपल. कित्याक थोडीशीं बायलां रचतात भायर येवपाक. 40-45 वर्साच्या नंतर प्रत्येक भयणीन
तांच्यांनी आपली मेमोग्राफीज करून घेवंक जाय जाल्यार फर्स्ट स्टेजीर सपोज कॅन्सर डिटेक्ट जाता जाल्यार देर इज अ लॉट ऑफ ट्रिटमेंट एंड दॅट कॅन क्लियर ऑफ. So we would request madam to please organize this type of camps. They आम्ही आमचो हो club जो पणजी रिवेरा they can organize bringing them here at रुग्णाशाया बांबोली आणि ताची सगळी काळजी घेऊन परती तांकां पावूंक जाता. सिमिलरली कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स तांचे कडेन खुबशे असे स्पॉन्सर्स आहा म्हणजे कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स आर डन इन विजन कैसरी आणि 2-3 अशी बरी हॉस्पिटलां तांची तशीच तांकां हाडून तांचे ब्रेकफास्ट दिवन तांची काळजी घेवन सांजे परती पायता. सो ऑल दोज थिंग्स हॅव बीन कॅरीड आउट बाय दीस हॉस्पिटल. आतां हालींच आमी दोतोर सीएमा बरोबर गोवा गव्हर्मेंटा बरोबर BPL जे बिलो पॉवर्टी लेवल जी आमची घरां मोडल्या कोणाची पुरान वाळपय म्हण दाड बांदोड्या म्हण साखळे म्हणा सांग्यार म्हण तातूंतले आमी जवळ जवळ 32 घरां अशी काडल्या आणि सरकारान 2 लाख तांकां दिल्या. आमी 2-2.5 लाख रुपया दिता. ह्या क्लबान एक काय 2 हाऊसेस 2 हाऊसेस फॉर दीस फ्लड 2 हाऊसेस हॅव बीन एश्युअर्ड अशें आमी बाकीच्या क्लबांक सांगून ती 32 घरां आमी करतले. आनी विदीन द शॉर्ट टायम आर्किटेक्ट डिझायन बरो काडलेलो आसा. वी आर वेटिंग फॉर सर्टन पेपर क्लियरन्सीस. एकदां बांदले घर आनी कोण मालक आलो भाटकार आलो अरे आमच्या घराच्यान बांदला मोडून उडयले जाल्यार म्हणजे पयशे फुकट वतले. आमी ते सगळे पळोवन आमी तांचे घरां करून दितले. 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातली. सो दीज आर सम फ्यू प्रोजेक्ट्स आमी रोटरी तर्फे करता. आय एम हॅपी टुडे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सेंड्रा एंड कोलीन फॉर अ गुड जॉब. And I'm sure with the support of madam, definitely your club will also do much more things. I would request you, why don't you make her as an honorary member of your club? Doctor is our member of Panaji Club. You can always propose her and get her done as an honorary member. So you can use whenever, and she's very, very active and very vocal also. So thank you, my dear friends. I need to be short notice and I left, but तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद देतो. I would like Vidya to please. Thank you so much. Please come. She's our editor. I am very good. रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा हाणें आयज पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली आसा. ह्या पत्रकार परिशदेन तांचे जे 2 म्हयन्याचे मॅगझिनाचें उक्तावण आसा ह्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक आमी हांगासर सगळीं हजर आसात. आमच्या वांगडी आसात डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटेरियन गौरिश्ट म्हूण, त्याच बरोबर रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेराचे प्रेसिडेंट रोटेरियन सेंड्रा फेर्नांडीस. आमच्या बरोबर आसात ताचे सचिव रोटेरियन कोलिन सिक्वेरा, रोटेरियन अमित पालेकर, रोटेरियन ओमकार चांदेलकर जेणे म्हाका हांगासर आपोवणें केलें, रोटेरियन दिव्या लोनिया हू इज बिहायंड दीस मॅगझीन, एंड रोटेरियन योगेश कुलकर्णी एंड रोटेरियन राजेश साळगांवकर. आयज आमी पळयता आनी तुमी सगळे पत्रकार बंधू जे हाच्या ह्या पत्रकार परिशदेक उपस्थित आसात. पयल्यान पयलीं हांव रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरांचें अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता की आयज तांणी अशा एका बऱ्या मॅगझिनाचें उक्तावण केलें. रिवुलेट सगळ्या मेरेन हें मॅगझीन पावपाचें. हें मॅगझीन सांगता की गेले म्हयन्यांनी कितें कितें एक्टिविटीज कॅरी आउट केल्या अंडर दी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा. पयल्यान पयलीं हांव मुद्दामून मेन्शन करता कित्याक आमचे रोटेरियन गौरिश्ट हांणी मुद्दम सांगलें you make madam as a honorary member of this particular club. I really appreciate
आणि आय वूड लव टू जॉईन द असोसिएशन ऑल्सो. एकच मुद्दामून सांगपाक सोदता की रोटरी इज नॉट अ न्यू नेम टू एनीबडी, रादर इट्स अ वर्ल्ड नोन नेम. आणि एक लक्षात दवरपाक जाय की जायत्यो एक्टिविटी आमी म्हणटा की समाजा खातीर करपाक जाय. वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स मुखार येतात आणि एक्टिविटीज करतात. रोटरी हें एक फामाद नांव आसा. रोटरीचो इनर व्हील वुमन विंग आसतलो किंवा रोटरॅक वीच इज अ यूथ विंग आसतलो. हे जायते मुखार सरून म्हणटा तशें अलॉंग विथ द मेन रोटरी क्लब वी कॅरी आउट सो मेनी एक्टिविटीज. I appreciate the work of Rotarian Korish Thon because under the District 3170, he is almost handling 140 clubs, which is not a joke. And among these 140 clubs, आमचे गोंय जे राज्यान आसा ते 22 क्लब आसा. खरेंच वाखाणण्या जोगे तांचें काम आसा आनी सगळेंच मेन्शन केल्लें आसा. पण मुद्दामून ह्या मॅगझिनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक हांगासर आयिल्ल्या कारणान एकच गजाल तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की खास करून तांणी महिला भगिनी खातीर जी सोय केल्ली आसा, जी आयज रुग्णाश्रय हांगासर तांणी स्थापीत केल्या बांबोळी हांगासर. 2 सोयी, एक म्हणल्यार मॅमोग्राफी मशीन आसा आनी कॉल्पोस्कोपी मशीन आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की कॅन्सर हें अशें एक दुयेंस जें सगळ्यांक भयाभीत करणारें. प्रॉब्लेम हो जाता की जेन्ना आमी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमकां कळटा की वी हॅव टू नाव गो टू द डॉक्टर. बट एट द सेम टायम म्हाका दिसता वन्स वी क्रॉस द एज ऑफ 30 or 35 आमी जर टायमली आमकां स्वताक एक्झामीन करून घेतलें, बिकॉज सगळ्यांत जास्त बायलां मदीं जो कॅन्सर दिसता तो म्हणल्यार एक ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर. आणि तेच सारकें लक्षात दवरून तांणी हे दोनूय मशीन्स ज्यो आसात, इन्वेस्टिगेटरी मशीन्स ज्यो आसात ह्यो अवेलेबल करून दिल्ल्यो आसा रुग्णाश्रयान. कॉल्पोस्कोपी मशीन आसा हें मूव करपाक मेळटा जायत्या जाग्यांचेर, पण मॅमोग्राफी मशीन हें एकी कडेन प्लेस करचें पडटा आनी तांणी रुग्णाश्रयान तें प्लेस केलां. आयज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांच्यान हांव सांगपाक सोदतां की जायत्यो महिला एखादे वेळ तांकां जर प्रायवेट हें वचपाक पडत की तांकां खूब कॉस्टली पडूं शकता. पण रोटरी क्लबान जे आसा पळय न्ही, ही सोय तुमकां खूब माफक दरान म्हणत किंवा फुकट अशी अवेलेबल करून दिल्ली आसा. तेन्ना प्लीज तुमी हाचो फायदो घेवचो, मुखार सरची आनी स्वताच्या आरोग्याची तुमी सगळ्यांनी काळजी घेवची. त्याच बरोबर आयज आमचो रोटरी क्लब जो आसा तो हेल्थ आनी एज्युकेशन सेक्टरान खूब काम करता. हेल्थ सेक्टरान आयज हांवें सांगलें की जशें इन्वेस्टिगेटरी चॅकअप्स जे आसात हे जातात, पण त्याच बरोबर कोवीड टायमार म्हणटा तशें जायते तांच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. आयज आमी लागीं 18 म्हयने कोविडाच्या परिस्थिती कडेन झुजता, पण तांणी खूब तरेन म्हणटा तशी मदत केल्ली आसा, डायरेक्ट टू द पेशंट or to the government also, to many other organizations, or directly approaching any of the panchayats also. So म्हाका दिसता हें खरेंच काम अभिनंदनाक पात्र आसा. दुसरें म्हणल्यार एज्युकेशन सेक्टरान काम करता आसतना जी आमची भुरगीं मुखार बऱ्या तरेन तांकां खंयची स्कॉलरशीप जर अवेलेबल ना जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो रोटरी क्लब जो आसा तो मुखार सरता आनी खुबशे फावटी तांणी मदतूय केल्ली आसा फॉर फ्युचर एज्युकेशन. आणि त्याच बरोबर कोवीड परिस्थितीन किंवा जो गेल्या फावटी जो फ्लड आयलो, ह्या फ्लडान सुद्दां म्हणटा तशी जायतीं घरां बांदपाक आनी आय थिंक आर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय एफेक्ट जाल्लो आनी ह्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा तशी सांखली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां तांणी ही मदत केल्ली आसा आनी मुखार ते सरत आसा. आयच्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन द रिलीज ऑफ दिस पर्टिक्युलर मॅगझीन and I hope आमचे Rotarian Sandra Fernandez will further carry on with her work with more zeal and we'll be always there to support her. Yes, thank you so very much. We would like to present a small medallion. This is around a beautiful bag which is done. On behalf of the Rotary Club of Panaji Riviera and my president, Rotarian Sandra Fernandez, it is my pleasure to present the vote of thanks. It is